जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपारली पोणाच्या नमो नमो सुडबुंडारा सक्रामेतांताम कारकच्या नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपारली पोणाच्या नमो नमो सुडबुंडारा सक्रामेतांताम कारकच्या सगळी सुदीर तूं आमकां मेळोंक रावला सगळी सुदीर तूं सगळी सुदीर तूं आमकां मेळोंक रावला देव पोण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला देव पोण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वयना येव तूं आमचें कान जाता उंड्या वयना येव तूं आमचें कान जाता तुज्या मोगान बरो तुकाच भेटो दिता आमच्या मोगान बरो तुका समर्पिता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपारली पोणाच्या नमो नमो सुडबुंडारा सक्रामेतांताम कारकच्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जेजू मार्था आनी मरियेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्थान म्हणली उतरां जेजूक सोमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना पूण आतां जाल्यार देवालाचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा मार्थान तिच्या काळजाचें दूख जेजू कडेन उसारलें जेजूक सांगलें आपणाच्या भावाच्या मरणा वरवीं आपणें भोगचें एकसुरपण मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजू आमचे मुखार आसा आमच्या जिणयेचे सुख दुख ताका सांगूंक ह्या घडये ह्या जिविताच्या उंड्या मुखार आमी आसा हो जिवीत असो उंडो आमकां जिवीत दिवचो आमचे जिवीत सोलोवन व्हरचो हो जिवीत असो उंडो आमकां सासणीक जिवीत दिवचो आमच्या कश्टा वेळार आमकां आमच्या दुखा वेळार आमकां बुजोवन दिवचो हो जिवीत असो उंडो हांगासर आसा त्या जिविताच्या उंड्याक जेजूक मेळोवंक आमी हांगासर आयल्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ताच्या कुरपे भांडारांनी तो आमकां भरता तेरगून ह्या घडये आमचे जिवीत जेजूक आमी समर्पण करया जेजूक आमी उक्तें करया जेजू लागीं आमचे सुख दूख आमी सांगया उलोवया आमच्या काळजा मनाची भोगणां आटे विटे आमचे सगळें सर्वस्व त्या जेजूक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमचे सुख दूख तो आयकता आमकां बुजोवन दिता धैर्य दिता सांगात दिता आमचे सांगात आसा म्हणलें तो सांगता मोगाचें न्हू त्या भोगणांनी आमचे जिविताका समर्पण करया आमचे सुख दूख ताचे लागीं ह्या घडये आमी उलोवया जिणयेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजी तोंड पुसवून आशीव हांगा रावल्या तुजे तोंड पुसवून आशीव हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कुरपेचे देण्या बंड घेवन
तुझे कृपेचे बेल्या बंडा घेऊने नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उन्यारूपाली पोनासचा नमो नमो सर्वोन्नता सक्रमेतांकाराच्या मोगाळ पवन आणि बहिणीनो ताबोर गुड्याचेर जेजू रूपांतर जाताना पेद्रून म्हणली उतरां सोम्या आंगात आसचें बरें तशें म्हळ्यार पेद्रूच्या जिवितांत दूख बेजाराय कोर्सान नातल्ली म्हण न्ही पूण केन्ना जेजूच्या हजारपणान तो आसलो तेन्ना ताची गोडसाण दूख बेजाराय हे सगळें तो विसारता सोम्याची गोडसाण तो सांगता सोम्याचो मोग अनुभव करता आनी त्या देखून तो सोम्याक म्हणटा सोम्या आंगास आसचें कितल्याक बरें सोम्या आंगास आसचें कितल्याक बरें तशेंच मोगाचें न्हू जुवांव सोवांजेल अध्याय 20 आनी 7 वाक्य अशें म्हणटा नास जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सासणीक जिनयेक बालता तसल्या काना खातीर हें खान मनशापत तुमकां दितलो हें खान मनशापत तुमकां दितलो आतां जेजून दिल्लें खान जावन आसा सुख संतोष समाधान भलायकी बरेपण हें सगळें वालता ताचें एकल्या तावन मात्र मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या लागून लागीं आमी सरता सोम्याची गोडसाण आमी सांगता मोगाचें न्हू आनी सोम्याच्या आजारपणान आमी आसतना आमचे जिनयेची कोडसाण आमी विसारता संतोष आमी जाता कुरपेण आमी भरता आमचे जिवीत सोम्याच्या त्या पवित्र मोगाळ स्पर्शान आमी भरता मोगाचें न्हू त्या लागून ह्या घडये आमचे जिवीत जेजूक आमी समर्पण करुया जेजूच्या हजारपणान आमी आसा मोगाचें न्हू आमच्या काळजा मनांनी कोडसाण दूख बेजाराय खंडीत आसा आमच्या काळजांत जायतें आमकां घडोवंक नातलें घडिल्लें भोगना आमच्या काळजा मनांत आसूंक बरो सगळें ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण करुया सोम्याच्या आजारपणान आमी आसतना हे सगळें आमी विसान सोडया मोगाचें न्हू सोम्याचो मोग आमी साकया सोम्याची गोडसाण आमी अनुभव करुया सोम्याच्या मोगांत आमी रावया आनी सोम्याक आमी सांगया सोम्या ह्या घडये आंगास आसचें कितलें बरें तुज्या हजारपणांत आसचें तुज्या ह्या पवित्रपणांत आसचें सोम्या कितलें बरें हांव संतुश्ट आसा हांव समाधानी आसा हांव बेसावांनी भरलोलो आसा म्हणलें सोम्याक आमी सांगया आमकांत सोम्याक आमी ह्या घडये आमी समर्पण करुया मोगाचें लागी सरताव सोम्या साताव तुजी गोडसाण लागी सरताव सोम्या साताव तुजी गोडसाण तुजी संगी रावून विस्तारताव जिने कोडसाण तुझे संगी रावून विस्तारताव जिने कोडसाण संतोष जाता आमी घेवन तुझे दर्शन संतोष जाता आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उन्यारूपाली पोनासच्या नमो नमो सर्वोन्नता सक्रमेतांकाराच्या Alleluia, 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 Alleluia,
जेजू या पवित्र साक्रामेंटांत मोठ्या रूपार तो गरजतो हजर आसाय तुझ्या हजरपण आमी वळखून घेता सोम्या तुझ्या हजरपण आमी बघता तुझ्या हजरपणांत आमी आसतना आमचे दुःख सुख आमी विसरता सोम्या आमची बेजाराई आमी विसरता सोम्या आमचे नासमाधान आमी विसरता सोम्या कित्याक तूं आमचे संगत रावता ह्या आराधना वेळार आमचे काळजा मना तुझ्या मोगान भरताय तुझ्या स्पर्शान भरताय आमकां तूं संतुश्टी करताय आमच्या संगत तूं रावताय सोम्या तर आमी तुका आराधना करता नामान करता सोम्या ह्या घडी आमचे जिणेचे सुख दुख आमी तुज्या लागीं सांगता आमचे कोर्सान तुज्या लागीं आमी सांगता सोम्या तुका आराधना ह्या आराधना तुका सोम्या हालेलुया मना पडे तुज्या काळजा मना तुज्या लागीं उसार घेते दुःख पडे ती बेदराई पडे सोम्या तुज्या जितपदे जिवितांत सांगा तूं आदार दी सांगा दी सोम्या आमच्या हर एकल्या सांगा तूं राव सोम्या जेजू राव सोम्या जेजू थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी एडोर यू लॉर्ड जीसस आराधना तुका सोम्या जेजू नामान तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradan tuka sumian Jesus. Aradan tuka sumian Jesus. Aradan tuka sumian Jesus. Aradan tuka sumian Jesus. Vandan tuka sumian Jesus. Vandan tuka sumian Jesus. Pranipat tuka sumian Jesus. Pranipat tuka sumian Jesus. Mahima tuka sumian Jesus. Mahima tuka sumian Jesus. Stuti tuka sumian Jesus. Stuti tuka sumian Jesus. Varnita tuka sumian Jesus. Varnita tuka sumian Jesus. Naman tuka sumian Jesus. Naman tuka sumian Jesus. tuka sumian Jesus. Phagala tuka sumian Jesus. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें सोम्याच्या हजरपणान आमी आसा परत सोम्यान आमकां आनी एक अवकाश दिला ताचे संगी आसचें ताचे समकर बसचें तसो अनुभव गुजरचो आनी एक अवकाश आमकां दिला एक घडी भर ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें ऑगस्ट म्हयनो अखेर जावन आयलो 2 दीस मात्र बाकी उरले फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत ताणें आमकां राखलां सांबाळलां आमची जतन घेतल्या आमच्या बगलेक तो रावला आमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी भरला आमचें जिवीत हर एका घडये हर एका दिसा सोलोन व्हेला मोगाचें आमच्या जिविताचें सुख दुख तो आयकला तशी कोर्सान साकूंक ताणें आमकां दिला तसो मोग आमकां अनुभव करूंक ताणें दिला आनी ताच्यागेर सर जावन ह्या सक्कड दिसांनी आमच्या बगलेक तो रावल्लो आमच्या संगी तो आसलो मोगाचें एक घडी आमी काळजान जावन ताका थँक्यू म्हणया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें कितलीं अर्गां ओगळाप ताका दिल्यार पावना मोगाचें कित्याक आमचो धनी आमचो सोमी तो João Evangelho अध्याय 15 वाक्य 4 म्हणटा तुम्ही म्हजे थंय एकवटून रावा आनी हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो जर तर तुम्ही म्हजे थंय एकवटून रावनात तुम्ही फळ दिवंक शकनात वय मोगाच्या बाबा भयणी आमी कितें इल्लें बरें केलां जाल्यार आमचे मारिपात कितें इल्लें बरेंपण जालां जाल्यार म्हजो आनी सोम्याचो एकवट म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचें मागण्याचो फळ आनी ताच्यागेर चड म्हज्या आनी तुज्या बऱ्या मनाक खालत्या मनाक ताणें दिल्लीं आशिर्वादां ताणें दिल्लीं बेसांवां आकारान मोगाचें तेगून तसो उपकार आठोवया ताका आमी अर्गां दिवया ताका आमी आराधन करया ताका आमी नामान करया आमच्या काळजान जावन एक घडी आमी मौन बसया ते जेजूक आमी थँक्यू म्हणया आनी ताचे कडेन आमी उलोवया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, आजकाल आमच्या बोवारी आमी नदर घाली जाल्यार एक चिंता बसरले, आमी क्रिस्तवां, आमी मागण्याची मनशां, आमी देवस्थानाची मनशां, आमी खंयचे वायट अन्याय करिना तसले एक चिंता बसरले. पूण ह्या दिसांनी पळोवंक गेलें जाल्यार हें चिंताप इल्लें उणें जावन येता. आमच्या समाजांत खोटेपण, वायटपण, क्रूरताय सोडून वेताना क्रिस्तवांनी असल्या संगतींनी मेते जावचे आमकां दिसून येता. मोगाच्या त्या देखून मुस्तबडी आमच्या क्रिस्तांव भावांची, भयण्यांची नांवां पेपरार येवची, न्यूजार आमकां आयकोंक मेळचें. विविध तरांच्या अन्यायांत, वायटांत बली जावन वा सांपड पडून ताजे उपरांत तांकां कैद केलें, असले जायते सन्निवेशां ह्या दिसांनी आमकां दिसून येतात. मोगाच्या थोडे दिसा आदीं एक भाव म्हज्या लागीं आयिल्लो उलोवंक. तसोच जागो, ताचेंत घर, थोड्या कारणाक लागून तो गांवांत ना. मुंबय एका बऱ्या कामार तो आसा, एकलोच आसो. ताचें आनी ताच्या भावाचें नांव ताच्या RTCचेर आसलें, ताच्या जाग्याचेर आसलें. एका क्रिस्तांव एजंटान आनी एका क्रिस्तांव भावान दोगांनी सांगाता मेळोन एका भावाचें नांव काडन, ह्या तिसऱ्या व्यक्तीचें नांव ताच्या RTCर घालन आनी तो एजंटान हाका 10 लाख रुपया दिता, हांव तो जागो तुका हांव दुसऱ्या विकता, तुका 10 लाख दिता, तुजो जागो म्हणून आमी करया. आनी अशें क्रिस्तांवांनी केल्लें. आनी वो भाव आमचोच कातोलीक ताजे उपरांत कितले कडेन नासलो, कितें बरो केलें, तांचे कडेन उलोवन कोणें पळय वायट अन्याय केलें तांचे कडेन उलोवन चूक जाल्या तें नांव पाटी काडून तांकां वत्ताय गेल्यार आयकोनान आखरेक DC ऑफिसा वचचें पडलें. आनी सगळें निमाणें तो म्हणटा म्हाका म्हजोच जागो म्हणून हांवें प्रूव करीचें जाल्यार उणें म्हळ्यार 5 लाख रुपया हांवें खर्चिल्ले. म्हजोच जागो म्हणून हांवें परत डिक्लेअर करीचें जाल्यार हांवें 5 लाख खर्चिल्ले फादा म्हणटा म्हजे कडेन. आजकाल आमचींत क्रिस्तांवां आमच्या भाव भयणींनी अशें केलें म्हणलें एकामेकाचें दूख बेजाराय उसारोंक लागलो. मोगाचें मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 येवच्या आयतारचो वांजेल आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा, ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका वगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थतांनी म्हजें भजन करचें, खरी शिकवण म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. भायल्यान आमी मागण्याची मनशां, देवस्थानाची, बरेपणाची मनशां म्हणून आमी दाखयता. मोगाचें त्या देखून जेजू म्हणटा, वोंटांनी म्हाका वगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा, जायतें पयस आसा. आमी थोडे फावटी वायटाच्या वाटेन समकताना, अन्याय करतना मोगाचें हें आमच्या जिवितान करता. त्या देखून आज आमी आमकांत एक विचारूंक जाय मोगाचें, म्हजें काळीज खंय आसा, म्हजें काळीज खंयच्या संगतीचेर आसा, म्हजें जिवीत खंयच्या दिशेन वचून आसा. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालचें तें गरजेचें मोगाचें एक सांगणी अशें आसा, खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज जाता. तुजें दिर्वें कितें आनी थंयसर तुजें काळीज जाता. त्या देखून आमच्या जिविताचें दिर्वें कितें, आमच्या दिसपटे जिविताचें दिर्वें कितें. म्हजें दिर्वें म्हजो जेजू वा म्हजें दिर्वें मनशां, पयशे, आस्त, बदेक, भांगार, शेंगार केन्ना आमी दिर्वें जावन ह्या सकड संवसारी वस्तूंक मनशांक आमी करता. त्या दाळा आमचे थंय आसलीं क्रिस्ती मोलां ती मायक जातात. आनी त्या देखून हें वायटपण, खोटेपण आमच्या समाजांत तें सोडून आसा. मोगाचें आमी वांजेलांत पळयता, मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य अध्याय 19 वाक्य 16 ते 30 पर्यंत तो एक तरणाटो जेजू लागीं येवन विचारता, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय, तो सर्ग जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. आनी जेजून ताका कितें म्हळें, उपादेश आसात ते पाळ. आनी तो बरो म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू कडेन विचारता खंयचे पुरो उपादेश. आनी जेजून पुरो उपादेशाची नांवां सांगलीं. आनी तक्षण म्हणटा, हें सगळें हांव म्हज्या भुरग्यापणांत पाळना आयलां, हें म्हज्या जिवितान हांवें पाळलां, हांव बरो मनीस. पूण जेजू म्हणटा ताका, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र बाकी आसा.
तुझे म्हणलें कितें आसा आस्त बदीक दुर्बळ्यांक वीक ते वीक आनी मेळ्ळलो दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी ताच्या उपरांत ये म्हजो पाटलाव कर. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो कित्याक जायती आस्त बदीक ताचे थंय आसलें म्हणटा. मगचो न्हू ताच्या जिविताचें दिर्वें आस्त बदीक जाल्लें. ताचे जिविताचो देव एका लेखान ताचो आस्त बदीक जाल्लें आनी त्या देखून तो निराशे जावन दुखान थंय जावन फाटीं गेलो मोगाचें न्हू. त्या देखून आज ह्या सोमया मुखार आमी आसता आसतना मोगाचें न्हू सोमया मुखार आमी आसता आसतना ह्या जिविताच्या उंड्या मुखार आमी आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें न्हू. म्हजें आनी तुजें काळीज खंय आसा म्हजें आनी तुजें काळीज खंय आसा. आमच्या जिविताचें दिर्वें कितें तें आमी समजूंक प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हुस्क्याचेर आमी उदारे दवरया मोगाचें न्हू. माथ्यो वाचोवांजेल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 3 म्हणटा मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता ते मनशाक मेळयता जे कितें मनशाच्या तोंडांत भितर येता ते मनशाक मेळयना म्हणटा. आनी मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता खोट्यो आलोचन्यो प्रद्वार अनैतीक संबंध चोरी खून व्याभिचार दुडवास खोटेपण खापाटीपण बासकळपण मोसोर निंदा गर्व आनी पिशेपण हे सर्व वायट मनशाच्या भितरतावन भायर सरतात आनी ते मनशाक मेळयतात म्हणटात. मगचो न्हू आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया. म्हज्या आनी तुमच्या जिवितान आमकां मेळोवचें ती संगत कितें एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आमचे काळीज खंयच्या संगतेक लाभदोन आसा. म्हजें आनी तुजें काळीज आनी मन खंयच्या संगती फाटल्यान धांवून आसा. एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें न्हू. आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा. आमच्या जिविताचो आरसो तो त्या जेजूक पळयतना म्हजें मुखामळू म्हजें काळीज म्हजें मन दिसता मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या जेजूचेर आमी नदर घालया आत्मीक नदर घालया. आमचें जिवीत आमी पळोवया मोगाचें न्हू. खंयसर म्हजें काळीज आसा खंयसर म्हजें मन आसा खंयच्या संगती फाटल्यान म्हजें मन काळीज धांवून आसा खंयच्यो संगती म्हजें दिसपत जिवीत मेळयतात. आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घालया. आमच्या जिविताची एक घडी झरती करया मोगाचें न्हू. एजेकियल प्रवादी अध्याय 30 आनी 6 वाक्य 20 आनी 6 म्हणटा एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. मोगाचें न्हू आमचे भितर कसलें काळीज आसा तें पात्राचें काळीज राग मोसराचें काळीज कठोरपणान भरलेलें काळीज खोटेपण खापाटीपणान भरलेलें काळीज मोसोर निंदा गर्व अंकारान भरिल्लें काळीज खोट्या आलोचनांनी भरिल्लें वायट संगतींनी भरिल्लें काळीज आमचे भितर आसा. एक घडी आमी नदर घालया. आज एजेकियल प्रवादी मारिपान सर्वेस्व देव म्हणटा एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज हांव दितलो. तर आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें तें कालतें बोळें जावचे खातीर जेजूच्या काळजा सारकें देवाच्या पेल्याच्या मोगान भरतल्या तसलें जावच्यांक जेजूच्या काळजा सारकें हेरांचें बरेंपण आशेतालें जेजूच्या काळजा सारकें मोगा बोगसाणेचें काळीज
हसलें काळी जावन रुपी जावच्या खातीर आज आमी मागया मोगाचें आनी आमी पात्रा सारक्या काळजांत जियेल्ल्या खातीर मेळ्या संगतींनी आमी मेळिल्ल्या खातीर आज सोमया कडेन आमी बोगसाने मागया दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया नितळ म्हाका कर म्हणून त्या सोमया कडेन ह्या घडये आमी सगळां आमच्या पातकाची उणेपणाची अस्गत गायची दुग्धन त्या जेजू कडेन आमी बोगसाने आमी मागया मोगाचें पान संको 123 123 दया तुझी दाखय मोजेर ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुझी दाखय मोजेर ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला आपोड म्हजे दारूण काळीज ये सोमया मोवाळाय दाळाय दी तूं म्हाका मोसोरो हागे राग तूं निवार ये दनिया दुस्माना सोय मोग करूंक शिकय म्हाका असलें मोवाळ काळीज असलें मासाचें काळीज असलें बरें काळीज जेजूचें काळीज म्हाका दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव आपोड मोजे दारूण काळीज ये सोमिया मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका मोसोर हगे राग तूं निवार येदनिया दुस्माना सोय मोग करूंक शिकय म्हाका दया तुजी दाखय मोजेर ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला सांबावलो म्हणटा मोगाचें आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर आमची कूड देवाचें मंदिर तें पवित्र तर सोमया कडेन म्हणया आपोड म्हजी सगळी कूड पवित्र तुज्या स्पर्शान ती निर्मळ नितळ कर हांवें जे कितें भितर तावन म्हज्या भायर आयलां म्हजी कूड मेणें केलां म्हजी कूड ती अपवित्र केला आतां तूं नितळ कर सोमया दौंडय सर वायट सकत म्हजें हांव दनिया पवित्र आत्म्यान तुज्या म्हाका बर म्हणून आमचें जिवीत तें जेजूक आमी समर्पण करया जेजूचे हातेर जावन आमी जेजूक समर्पण करया मोगाचें न्हू जेजूच्या हातार जावन आमी वावुरच्या कृपा मागून आमी ताका समर्पण करया आनी त्या जेजू कडेन आदार आमी मागया आपोड मुजी सगळी कूड ये सोमिया पवित्र तुज्या स्पर्शान ती निर्मळ तूं कर दावणय सर वायट सकत येदनिया पवित्र आत्म्यान तुज्या म्हाका तूं भर दया तुजी दाखय मोजेर ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुजी दाखय मोजेर ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पात येवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला
Hallelujah, 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 hallelujah. Mogala Jesu, तुझं कायमचं आत्मिक वैस तुका आमची पातका बक्षाची पदवी आसा आणि त्याला तुम्ही वेळेस कामणे तुझी पातका तुका बक्षाली आणि बक्षाची पदवी तुझ्या अपोस्तलांक तुवें दिली तू बक्षानेचो दाता सुमिया तुझे लागी आगडी आमी विनंती करता आमी तुझे लागी परतता सुमिया आमचेर तुजी खाकुळीची नजर घाल तुझी दया आमचेर एकलेचे दाखय आमची पातका तू बगोस आमची पातका तू बगोस आमकां नितळ निर्मळ कर तुझ्या काळजासारखे आमचे काळीज ते मवाळ मोगाळ कर ते मासाचे काळीज तू आमकां दी सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया तुझ्या मोगान भरलेले काळीज आमकां दी सुमिया त्या परिपात आमी एकामेकाचो मोग करून एकामेकाक मोग दिवं एकामेकादी मोग वांटून घेवं आणि एकामेकादी तुझे रूपणे पळोवन आमकां कृपा दी सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया आमचे सगळं राव सुमिया बक्षुची कृपा आमकां दी सुमिया आमकां तुझ्या कृपेन भर तुझ्या खाकुळीन भर सुमिया थँक यू सुमिया कित्याक तुजेर हांव पातिवणासा आपोडाणी गुण कर म्हाका हे दुनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो नितळ निर्मळ आमी जाल्या सोमयेची खाकोत या घडये मुझे ते तुमचे ते वाढल्या मोगाचे न्हू आमचे जिवीत ताच्या आत्म्याच्या कृपेन भरच्या खातीर आमी ते समर्पण करया मोगाचे न्हू. लुकास एवांजेल अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 6 वा ताच्या पयलीं आमी वाचलें जाल्यार जेजू आर मारलेल्याक गुण करता तक्षणच तो आर मारलेलो तांचे मुखार तो उठलो आणि आपूण न्हिदोन आसलो ते हांतुळलो गुट लावन देवाची स्तुती करीत आपणाच्या घरा गेलो आणि तवळ वाक्या 20 आनी 6 म्हणटा सोमेस्त थटाक जाले आणि देवाक ओरसूंक लागले आणि भिरांतीन म्हणाले विचित्र गणिता आज आमी देखली विचित्र गणिता आमी देखली. मोगाचेनो केदाळा देवाचो आत्मो आमचेर येता आमचेर देवन येता देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो आमचे सांगाता रावता. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत असली अद्भुतां घडतात मोगाचेनो विचित्र घडतात त्यारे करून तू जेजून मजतदार जावन पवित्र आत्म्याक दिल्लो आणि आज आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक समर्पण करतना पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमी मागता आसतना आमच्या बोवारी जायते बरेपण वालता मोगाचेनो आज आपा अद्भुतां घडतात मोगाचेनो. त्यारे करून पयल्यान पयलें आमचे जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरा जाय पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ते आमी बरा जाय मोगाचेनो. हें गरजेचें हे आमच्या जिवितांत आमी गरजे आणि तवळ मात्र आमचे जिवीत त्या दिशेन वेता मोगाचेनो आमच्या जिवितांत असर्या अद्भुतां आमकां मेळटले म्हण आमी उडासन वचचे. त्यार करून एक बरोवपी म्हणटा आमचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरा जाय जाल्यार 3 संगती आमी उडासन दवरचे. पयलें देवान आमकां कळीत केल्ल्या त्या प्रॉमिसांचेर बसवण्यांचेर आमकां पातयेनी आसाचे देवाच्या त्या बसवण्यांचेर आमी पातयेनी आसा. आतां देवान कितें जेजू मारी पाद आमकां बसयला हांव तुमकां अनाथ बरी सोड नसना हांव तुमकां मजतदार दितलो आनी तो मजतदार तुमचे सोबे येतलो. हे बसवणी केल्या ह्या बसवणेचेर आमी पातयेनी दवरचे. पयलें बसवणेचेर वय देवान बसयला ही बसवणी खरें आणि ती बसवणी जाता म्हणलें ती पातयेनी पयलें आमच्या जिवितांत आसा जाय म्हणलें आमकां सांगता. दुसरें बवर्तान आमी वळखून घे जाय की आमच्या जिवितांत तें बसवणी जारी जाता. बवर्तान आमी मानून घे जाय की म्हज्या जिवितांत ती बसवणी जारी जाता म्हणलें तें आमी उडासान दवरचें. आणि तिसरें ही बसवणी आमी जोन घे जाय
ही बसोनी पवित्र आत्म्या मारी पात वा पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत भवतान आमी जोन घे जाय मगाचे न्हू ह्यो तीन संगती आमच्या जिवितांत घडल्यो जाल्यार पवित्र आत्म्याचे सक्तेन म्हजें आनी तुजें जिवीत वता त्या देखून एक घडी सगळे आमी दोळे धांपया मगाचे न्हू बसुल्या कडेन आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया आमी कितेंच न्ही आमी अस्कद जावंक पुरो आमी किरकोळ जावंक पुरो मोगाचे न्हू आमी पातकी जावंक पुरो आपोस्तोली किरकोळ आसले थंय सुकोवन पडले मोगाचे न्हू देवाक जेजूक तांणी विकृत केलें इन्कार केलें पूण केदना तांणी भावार्थान पातयेनीन मागलें आनी तवळ पवित्र आत्मो तांचेर आयलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुरपेन ते भरले मोगाचे न्हू त्या देखून हांव आसकत हांव पातकी हांव खोटो म्हूण आमी बसचे नाका त्या देखून ह्या घडये आमचें जिवीत त्या देवाक आमी समर्पण करतना पयिल्लें देवाच्या त्या बसोवणेचेर आमी पातयेवया बिलिव्हिंग गॉड्स प्रॉमिसेस सुमयान म्हणली ती उतरां हांव तुमकां मजतदार दितलो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो ही बसोवणी ह्या बसोवणेचेर आमी पातयेनी दवरया पयल्यान पयलें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू दुसरें आमच्या हर एकल्याचेर क्लेमिंग दॅट प्रॉमीस बाय फेथ तें बसोवनी म्हज्या जिवितांत जारी जाता म्हणलें आमी पातयेवया मोगाचें न्हू हय सुमयान बसयला म्हज्या जिवितांत तें बसोवनी जारी जाता म्हणलें ताचे भावार्थान आमी मानून घेवया मोगाचें भावार्थान आमी मानून घेवया आनी तिसरें भावार्थान आमी पातयेवया ती बसोवनी आमी जोडल्या पवित्र आत्म्यान म्हजें जिवीत भरलां पवित्र आत्म्यान हांव अभिशेक जाला जावंक पुरो म्हज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा क्रिस्मसच्या साक्रामेंता मारीपात विविध साक्रामेंता मारीपात आनी ताच्याकी चड मोगाचें न्हू विशेष आनी विशिश्ट जावन केदना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता पवित्र आत्म्याची मजत आमी आशेता पवित्र आत्म्याचे सकत आमी आशेता पवित्र आत्मा विशिश्ट तरान म्हजे थंय तुजे थंय येता मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या घडये तिसरें पॉसेसिंग द प्रॉमीस तें बसोवनी आतां आमी अनुभव करया मोगाचें न्हू जोन घेवया पवित्र आत्मा म्हजे थंय तुजे थंय येता आयला वस्ती करता हें सत आमी ह्या घडये वळखून घेवया मोगाचें न्हू वळखून घेवया म्हजें आनी तुजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन सक्तेन भरलां म्हणलें पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा म्हजे थंय वस्ती करता म्हणलें ह्या घडये आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू भावार्थान आमी पातयेवया मोगाचें न्हू जर तर आमी भावार्थान पातयेवन घेता पवित्र आत्म्या सकत म्हजे थंय आसा म्हूण पातयेता हांवें मागिल्लें जाता मोगाचें न्हू हांवें हात दवरलेल्यांक बरेपण मेळटा हांव खंयसर हात दवरता मागता थंयसर बरेपण वालता मोगाचें न्हू त्या देखून पयल्यान पयलें ह्या घडये आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कुरपेक सक्तेक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमी भरया मोगाचें न्ही गरजेचें आमी मागण्याचें मनशां मागण्याक आयल्या त्या देखून आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन आमी भरया आनी ताच्या उपरांत आमी कितें मागता कोणा खातीर मागता तें जारी जाता मोगाचें न्हू मेळटा म्हणलें उडासन दवरया त्या देखून आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्ते कुरपेक ह्या घडये आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू मागया आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया सगळें आमचें जिवीत ताच्या कुरपेन सक्तेन भरच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू आनी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्मा Come Holy Spirit. पवित्र Fill our life with your Spirit. ओ चले जाओ यीशु के चरणों में Fill our life with your power. पवित्र आत्मा Come Holy Spirit. पवित्र आत्मा Come Holy Spirit. पवित्र आत्मा या घडी आमचे जीवित तुका आमी उक्तें करता ले जाओ यीशु के चरणों में आमच्या जिविताची शिरो आत्मा मुझे जीवित तुझ्या सत्तेत भर पवित्र ये पवित्र आत्मा ये
मुझे जीवित तुझ्या कृपेन भर, पवित्र मुझे जीवित अभिषेक कर, मुझे जीवित अभिषेक कर. चले या घड़ी हम तुझ्या पायांतळ समर्पण करता तेव्हा पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्तेचे रावपात येता, तुझ्या बळाचे रावपात येता, तुझ्या गणित महिमेचे रावपात येता. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या come पवित्र come Holy Spirit come. चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए 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 मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आमचे जीवित आम्ही समर्पण करूया मगाच्यान आमचे दोन्ही हात आमच्या मुखार आम्ही उक्ते दवरया कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार आमकां कितेंय कष्ट दुख आसा जाल्यार या घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्य कृपेक आमी समर्पण करूया. कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला कोणाक या घडये तुमकां मागा जाय म्हणून बघता आमचे जिवीत या घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन कृपेन भरला आसता मगाच्यान या घडये कोणा खातीर तुमकां मागा जाय कोणे तुमच्या लागीं मागोवंक सांगला आज विशेष तरान तांकां या मुखार समर्पण करा मगाच्यान तांचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन कृपेन अभिषेक जावच्या खातीर भरच्या खातीर या घडये मागा मगाच्यान मागा कालजंतावन पातयेनीन बावरतान मागा सोमियाचो आत्मो सत्यवंत सोमियाचो आत्मो कृपेन भरलेलो या भवनाक त्याच कृपेन सत्तेन भलायकेन बऱ्यापणान जानवायन भरच्या खातीर सत्तेन भरच्या खातीर कृपेन भरच्या खातीर या घडये मागा मगाच्यान मागा कालजंतावन मागा मगाच्यान पातयेनीन बावरतान मागा. यीशु है मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु है मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Alleluia praise Jesus Alleluia 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 Alleluia
शांती समाधान यीशु मेरा प्रभु स्तोत्र यीशु वंदने पवित्र आमचे तुझेवरे आमच्या गरजांच्या मनाच्या गुणांच्या गरज हे पवित्र आमचे आमच्या घरांचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या हर एका संगतीचे देवणे पवित्र हालेलुया 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 मोगच्या आईच्या दिसा आम्ही नियाळ करचो विषय जावन आसा पवित्र आत्म्याची इश्टागत. आम्ही जायते बोटी जे कितें आज वाचलां ते आमी आयकलां आनी हाचे विशयांत आमी नियाळ केला. आज हांव ह्या उतरांचेर पवित्र आत्म्याची इश्टागते विशयांत हांव तूं थोडो वेळ नियाळ करतलें. हांव प्रत्येक तरान पयलें वाक्य म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. आदल्या मागण्या जमातींनी आमी नियाळ केल्लो उल्हास आमचे सदांच काळीज उल्हासान आसा जाय आनी केदाळ आमी उल्हासान आसता थवळ मस्त तरांचे पॉजिटीव वायब्रेशन जावन आमकां हर एक आमच्या जिवितांत बरें जाता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केल्लो. एक मेट मुखार वचून आमी नियाळ केलो उल्हासान जिये जाय जाल्यार मोग आमचे थंय देवा थंय मोग आसा जाय आनी तो मोग कितलो चड मापान वाडटा तितल्याच चड मापान आमचे थंय आत्म्याची सखत वाडटा म्हणल्या विशयांत आदल्या मागण्या जमातेर आमी नियाळ केलो. आज एक मेट आणखी मुखार येता आनी मी सांगता केदाळ आमी देवाचो मोग करता थवळ जेजो म्हणटा थवळ तुमी केदाळ तुमी म्हजो मोग करता म्हणटात केदाळ तुमी म्हजे उपादेश पाळटात आनी केदाळ तुमी म्हजे उपादेश पाळटात केदाळा तुमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांव भरतलो. पवित्र आत्मो तुमचे थंय रावतलो आनी मस्त बरीं उतरां कितें म्हळ्यार तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. सांगातपण एक आमचे थंय रावचे आनी एक. इस्कालांत आमच्या क्लासींत मस्त जाण सांगाती आसात पूण ह्या क्लासींत वा इस्कॉलांत आसच्या सांगात्या पैकी थोडे आमचे सांगाता रावतात म्हळ्यार आमचे थंय रावतात ते आमचे मोगाचे इश्ट जावन आसात. आमच्या जिवितांत मस्त जाण आमच्या सांगाती आशिल्ले ह्या सांगात्या पैकी थोडे आमचे थंय रावतात या आमचे थंय वस्ती करण आमकां मोगाचे इश्ट जातात. आनी असले इश्टागत वाडाय जाय जाल्यार पयल्यान पयलें म्हाका ताका ताजे वळख जाय. वळख जाल्या उपरांत साळावळ जाय आनी ही साळावळ आमकां कित्याक गरज म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची तो आमकां जेजू थंय आपोवन व्हरता. सांजोवांच्या 16व्या अध्यायान 13व्या आनी 14व्या वाक्य अशें म्हणटा साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले सक्ती खंयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडचे आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजे तोंड घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. आतां पवित्र आत्मो कितें करता जेजूक सोदून जेजू थंय म्हाका तुका आपोवन व्हरता. जेजू थंय आमकां कितें आसा तें म्हाका तुका सांगता आनी ह्या मुखांतर जेजूक आमकां महिमा दिवंक जाता.
पवित्रत्वाच्या इश्टगतीच्या चिंता हांवें तुवें आटयत आसतना हांवें तुवें विविध हंत हांवें तुवें चिंते जाय आनी हांवें तूं ह्या हंतांनी खंय आसा म्हणलें नियाळ करी जाय. मुस्तबोटी आमकां दोव आसा पळय की काले म्हणटा ताका फॉग म्हणटा आमी, तो आमकां अनुभव जाता. दव आमकां थोडे फावटी अनुभव जाता आनी तो दव आमी पळयता पूण तातूंत आमकां सड्ड कांय आमी भिजाना, म्हळ्यार पावसाक भिजाल्ल्या बरें हांव तूं भिजाना. अशंत ह्या पवित्रत्म्या विशयंत म्हाका आनी तुका थोड्यो संगती कळीत आसात पूण त्या आमकां संपूर्ण तरेन आमी बगना. इल्लें इल्लें बगता हांव त्या पवित्रत्म्या विशयंत आनी ताची वळख म्हाका आनी तुका आसा. पवित्रत्म्या विशयंत हांव तो उलोवंक शकता. ह्या पवित्रत्म्याचो इल्लो इल्लो अनुभवय म्हाका आनी तुका आसा पूण त्या अनुभवातोरी हांवें तुवें सांगूंक जायना म्हाका आनी तुका इश्टागत आसा म्हूण सांगूंक जायना. मुस्तू जाण आज आमचे कॅथोलीक भाव पवित्रत्म्याच्या त्या फॉग ह्या दवा बरी आमकां इल्लो इल्लो अनुभव जाता. पवित्रत्म्या विशयंत आमी थोडे वेळ उलोवंक शकता. ताचे विशयंत आमकां थोडी जाणवण आसा पूण निखर जावन तो पवित्रत्मो ताजे थंय इश्टागत म्हाका आनी तुका ना. आनी एक हंत चिक्केशे मुखार येता आमी. थंयसर एक बारीक पावस वतुल्लो अनुभव, बारीक पावस. तातूंत आमचें आमी इल्लें भिजता. आमकां पावस आयलो म्हूण खुशी जाता. आमकां इल्लो अनुभव चड मेळटा. अशें म्हणटा आसतना थोड्यांक गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा, थोड्यांक हिलींग पावर आसा, थोड्यांक प्रवादाचें देणें आसा, थोड्यांक शिकोवणेचें देणें आसा, एक एकल्यांक थोड्यांक थोडी थोडी देणी आसात. आनी हांव आनी तूं चिंता पवित्रत्मो म्हाका भारी म्हाका पुरो गुत्त आसा. कित्याक म्हाका गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा म्हणटात थोड्या कडेन उलयल्यार. थोडे म्हणटात म्हाका दर्शन देखता, म्हाका विजन्स दिसतात, म्हाका प्रवाद करूंक शकता आनी कितें पुरा पवित्रत्म्याचें थोडे संगती ते अनुभव जाल्ले ती सांगतात. अजापां थोडी जातात, तांचे थंय सखत थोडी वळटा आनी आमी हें चिंता पवित्रत्मो ते थंय आमकां इश्टगत आसा म्हणलें म्हळ्यार आमी आमी चिंता. निजायकी आसा ना पूण आमी चिंतचें जावन आसा. आमकां ते पुरा देणी आसल्या कुडले आमी पवित्रत्म्यान भारी मुखार आसा म्हणून. आणकी ताचे मुखार एक हंत आसा आनी तो हंत जावन आसा मोठो पावस येता. बारीक पावस न्ही, मोठो पावस येता आनी आमी मुस्तू आमी भिजता. आनी तो पावस खंयसर पडटा थंयसर झाडां किर्लातात, सुकुल्ले रूख जीव जातात आनी पळयत आसतना म्हाका आनी तुका बगता भारी बरो पावस उदकाची सिरंदरी हें आसा म्हूण म्हाका आनी तुका बगता. तेच प्रमाणे पवित्रत्म्यान अनुभव भोगलो तो व्यक्ती ताका संबंध त्या व्यक्ती थंय पवित्रत्म्याचे संबंध ताका आसा आनी हो पवित्रत्म्याचो संबंध आसल्या वरवीं जाल्ल्या वरवीं ताका विशेष तराच्या अनुभव जावन त्या पवित्रत्म्या थंय साळावळेन तो जिवन आसता. आनी ताका भोगता की ताजे थंय सांगातपणान कशें पळय आमच्या क्लासमेट्स आसात त्या प्रमाणे हांव ते पवित्रत्म सांगातपणान वेता. खंयसर गेमी येता आसतना मुस्तू कडेन खंयसर पावता थंयसर बरेंपण घडटा. आनी आमी काल म्हणटा म्हळ्यार वी नो अबावट द होली स्पिरीट, नॉट दॅट वी नो द होली स्पिरीट. म्हळ्यार पवित्र आत्म्या विशीं म्हाका तुका कळीत आसा कित्याक आमी सांगातपणान ह्या पवित्र आत्म्या थंय वचून आसा. पूण पवित्र आत्मो कितें म्हणलें आमकां नेणाव म्हळ्यार ताजी इश्टागत म्हाका तुका ना. मुस्तुटपटी तुमी तुमच्या ते खालती चलती जिवनांत पळया क्लासमेट्स आसात तुमकां मुस्तू थोडे पुरो हेल्प करतात. खंयचे क्लासमेट म्हणल्या कुडले आमकां हेल्प करतात. पूण विशेष तरेचें हेल्प आमकां कोणातून मेळचें, विशेष तरेचें हेल्प मेळचें त्या
इश्टांत हावन म्हळ्यार आमचे कोण मुखार बारीक खेदाळे एकामेका उलोवन आसतात, खेदाळा आमकां सांगातपणान आसतात, ते मात्र आमकां मुस्त उपकार करूंक शकतात. कित्याक आमचे तें इश्टागत आसा, आमचे तें इश्टागत आसा. वो इश्टागत असो हंत म्हळ्यार एकवट असो हंत. हांव आनी पवित्र आत्मो एकवटता. त्या देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 13 वाक्य म्हणटा, स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. एकवट थंयसर दोन न्ही, पवित्र आत्मो म्हज्या सांगाती न्ही, पवित्र आत्म्या थंय हांव एकवटलां, पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसा, हांव आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसा. आनी वो केदळा असलो एकवट आसा, त्या व्यक्ती खंयसर गेल्यार ताजे मुखांतर विशिश्ट तराची घडितां ह्या संवसारार जावंक शकतात. कित्याक पवित्र आत्मो ताजे थंय एकवटला जावन आसा. आनी हें साधन करीत जाल्यार विधेयपणाची गरज आसा. विधेयपणाची गरज आसा. मुस्तुपटीन कितें जाता म्हळ्यार आमकां पवित्र अनुभव आसा, तें कितेंय तो सांगता, पूण ताका आमी विधेय जायना. थोडे फावटी म्हणूंक पुरो पवित्र आत्मो, तुवें आज रातीक न्हिदलाय मात्र सांगूंक पुरो उठ आनी मागणें म्हणून. स्वामी इतलो थेंब व्हड मागणें करून आयला हांव, आतां ह्या राती म्हाका जमता कशें हांवें उठचें. जर तर तूं ताचो इश्ट जाल्यार तक्षण तूं उठताय आनी मागणें करूंक शकता, सुरू करताय. मागणें करता आसतना परत्यान सांगता, ना 2 वरां जालीं आतां म्हणी न्हिदया म्हळ्यार ना 2 वरांनी 4 वरां मागणें म्हण. तो थाळो तुका आयकता. परत तो विधेय जाताय आनी तो 4 वरां तूं मागणें करताय. आनी अशें तुका हर एका हंतांनी तो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसो न्हू, तुजे थंय एकवटो न्हू, जें कितें तुवें करीसय तो सांगता आनी तूं तें करताय. त्या देखून सांगूंक पुरो आज तुवें इतलें दान दिसय म्हणून. तूं म्हणूंक पुरो स्वाम्या म्हज्या कडेन इल्लेशे पयशे आसचे, दान दिन हांव ताजे बदला 2 वरां एक्स्ट्रा मागणें म्हणटा. जायना. दान कर म्हळ्यार तुवें दान करीसय. ना हांव मागणें म्हणटा स्वाम्या म्हूण सांगल्यार तें विधेयपण जायना. आनी थोडे फावटी आमकां सांगूंक पुरो, थंय वच, असल्या जाग्याक वच आनी असल्या जाग्याक वचून अशें कर. आमी सांगूंक पुरो, स्वाम्या आज म्हाका थंय वचूंक साध्य आसना, आज भयंकर बिजी आसा म्हाका, आज एक जायना, म्हाका फाल्यां येता. आज तुका तुजें सांगाता हांवें साक्रामेंता मुखार बसून इतलो वेळ तुजे वांगडा मागणें म्हणटा. जायना. केदाळा तो एक सांगता, तें केदाळा हांव तो करता ओंगी, थवळ मात्र हांवें तुवें सांगीत हांव पवित्र आत्म्याचो इश्ट जावन आसा. आनी वो इश्ट जाल्ल्या वरवीं ताणें सांगलें हांव हर एकी आयकता. मुस्तुपटी आमी उडास दवरीसय पवित्र आत्मो आमचे तोंड भायर आमकां कळीतच जायना. सामसावाक ताजे थंय कॅस कातरता आसतना ताजे ते आसल्या पवित्र आत्म्याचे सखत भायर गेली, ताका कांय व्हडलो आवाज जावना. पवित्र आत्मो आपणा तोंड भायर गेलो म्हण ताका कळीत तसो जावना. कॅस काडटा गेल्या उपरांत तो उठता आनी पयलींच्या सक्तेन तो पयर सरता, पूण ताका कांय करूंक जायना. कित्याक पवित्र आत्मो उलू करून ताचे तोंड भायर सरून गेला. साऊल येदो व्हडलो राय आसलो, ताका पवित्र आत्म्याद्वारे ताका सामुएलान अभिशेक केल्लो, आनी असलो राय ताका अविधेयपणाच्या ताका सांगलें अमलतगारांक सगळें निर्नाम करून ये म्हणल्या वेळार अमलतगाराच्या रायाक तो सगळें निर्नाम करता, पूण अमलतगाराच्या रायाक तो बंदीन घालून हाडून येता. आनी बऱ्यांतले बरे बोकरे, बऱ्यांतले बरे पाडे देवाक बाली भेटोवच्या खातीर हाडून येता. आनी सामुएल सांगता, साऊल तुवें देवाचो आदेश पळोवंक नाय. आनी वो साऊल म्हणटा हांवें पाळला, अमलेकगारांक सगळें नाश केलां आनी तेज्या रायाक हांवें बंदेन घालून हाडलां, पूण जें कितें हांवें हाडल्यांत
ते बकरे आनी कितें पाडे हाडल्यात तुज्या देवाक बरी एक बलिदान करच्या खातीर हांवें हाडून आयला. पूण सर्वेस पवित्र पुस्तकांत सामुएल थंयसर सांगता, पयल्या सामुएलाचो पुस्तक 15व्या अध्यायांत म्हणटा, बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम आनी अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पातका सारकें. आनी हांव तूं जाणाव त्या दिसता न्हू पवित्रत्मो ह्या सवलता रायाता न्हू भायर सरून गेलो. कांय आवाज ना, खंयच सवलाक कळोवं ना आपणा थंय पवित्रत्मो गेला म्हणून. मागीर तो राय जावन अधिकार आसलो पूण तो झुजांनी खंयच्याय विन्न जावना. कित्याक पवित्रत्मो कळीत नासतना ताकाच ताजे थावन तो भायर सरलो, आविदेय तो जाल्लो. मुस्तपुटी मोगाचे न्हू मखान तुका बगता आमी पवित्रत्म्या आसा, आमकां क्रिस्मा तें पवित्रत्म्यान तीर केला. आमी कांय जाण आमी कितेंय करी येता, खालींय करी येता म्हणून उडास दवरया. तुमकां कळीत नासतनाच आविदेय जाल्ल्या वेळार, देवाच्या त्या ताळ्याक आविदेय जाल्ल्या वेळार तुमचें तावन तो पवित्रत्मो पयस रावता म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरचें मोगाचें न्हू. आनी पवित्र पुस्तकांत सांजवांच्या 14व्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पळटा, थवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता, आमी दोगांय ताजेशी येवन ताजे थंय वस्ती करतले हांव. म्हळ्यार केदाळा तूं विधेयपणार देवाचें उतार तूं पाळटाय. कितें तुका थाळो तो आयकता, कितें पवित्र पुस्तकान जेजू तुका सांगता तो थाळो तूं आयकताय. जेजू म्हणटा थवळ तूं म्हजो मोग करताय म्हणून, आनी हांव आनी म्हजो बाप तुमचे थंय येवन रावतलो म्हूण सांगता. म्हाका हें करता आसतना तुमकां एक सारके रितीन एक अर्थ करूंक एक वांजेरांतलें एक गणीत तुमच्या मुखार दवरता. हें गणीत जायते फुटीं तुमी वाचलां, जायते फुटीं आमी आयकलां. आज तें गणीत हांव तूं नियाळ करता. ह्या पवित्रत्म्याची साळावळेंत कशें हांव तुवें आशेत म्हणल्या विशयांत एक नियाळ हांव तूं करता. ह्या खातीर तुमचें गमन उत्पत्ती ग्रंथाच्या 24 चॅप्टर 24 ह्या ग्रंथाक हांव थंयसर हाडून येता. थंयसर तुमी पळयलें जाल्यार अब्राम आपल्या सेवकाक आपयता. कितें पळय म्हण सांगता पळया, 2रें वाक्य, आपल्या आस्तेचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे बंदा दवर. ज्या कानानगारामध्ये हांव वस्ती करून आसा त्या कानानगाराच्या धुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो न्हय. बगार म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सोयऱ्या मदली एका बायल विंचून हाडटले म्हणून सर्वेस्पराच्या सर्ग संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सपूत लायता. हांगासर पळया, अब्राम एक व्हडलो व्यक्ती संवसारार, ताका एक सेवक आसलो. ह्या सेवकाचें नांव खंयसर हांगासर बरोवना, पूण तो पवित्र पुस्तक म्हणटा आपल्या आस्तेचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें आपयलो. सगळें कारबार ह्या सेवका थंय आसा. सर्ग संवसाराच्या धन्याक देवाक सगळें ताजें कारबार पळोवन सो पवित्रत्व. सुरवेर आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत अंधकार पृथ्वेचेर आसलो आनी थंयसर आत्म्याची सकत वळोवन आसली. आनी त्याच आत्म्याच्या सक्तेन सगळ्या संवसारार विविध संगती घडल्यात आनी घडटात आनी मुखार घडोवंक आसात. कशें अब्रामाक एक सेवक आसलो, थंयसर हांगासर ताका नांव थंयसर खंय उल्लेख करूना. सर्वेस्परा देवाक ताचो पवित्र आत्मो सगळें कारबार पळोवन सो ताजे थंय एक जावन असो एक व्यक्ती आसा आनी तो जावन आसा पवित्रत्मो. आनी ह्या पवित्रत्म्याक इतलें ताका सगळें ताका मुस्तपुटी आमी कालें करता म्हळ्यार
ताका पावर आसा त्या सेवकांतय मुस्तो ताका सगळे कारभार पळोवन आसा त्या सेवकांतय बरें फ्रेंडशीप केल्यार त्या अब्रामाच्या मनशांक थोडें अशें मेळटा आसलें आनी थोड्यांनी ताजे थंय कितें लाभ मेळटा त्या खातीर जालें पूण उडास दवरूंक जाय आमकां जें कितें थोडे सांगती मेळचे की जर तर त्या कारभार पळोवच्या थंय आमकां इश्ट जाता आसा जाल्यार हर एक आमचे थंय आसा आमी पळयता पवित्र आत्मो कितें करता म्हळ्यार 6 लोकांच्या 4-18 वाक्य म्हणटा देवा समीजो म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंद नसल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्वराचे दया माया दाखोवचे वरास पसरोवंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला आतां हांगासर पळया बंद नसल्यांक सुटका मुस्तुदान आमी मागता म्हाका सुमयान जेजू गिफ्ट ऑफ हिलींग दी गिफ्ट ऑफ डेलिव्हरन्स दी सुटका दिवंक म्हाका दी म्हजे तो म्हाका एक प्रिचींग गिफ्ट दी म्हाका एक प्रावादाचें गिफ्ट दी मुस्तुदान मागतात पूण ताची की चड हांवें तुवें मागोवंक जाय म्हाका गिफ्टांक ऑटोमॅटीक मागीर मेळटात जर तर पवित्र आत्मो ताची इश्टा गात हांवें जोडून तो मुजे तें आसल्यार ही ऑटोमॅटीक जावन ही पुरा गिफ्टां मेळटात आज हांव तूं पळयता लोक काल्या फाटल्यान येता गिफ्टांक पळोवन येता कॅरिझम्सांक पळोवन येता पूण उडास दवरीसय हांवें आनी तुवें केदाळा ती पवित्र आत्मोच आसा हर एक देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा केदाळा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजे थंय आसा ऑटोमॅटीक जावन कितें करता बरी खबर परगट करूंक सुटका दिवंक कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंक पुरो बरें करूंक हर एक करूंक थंयसर आसा दुसरें उडास दवरा ह्या सेवकाक अब्राम व्हंकलेक इजाकाक एक व्हंकल हाडूंक सांगता वो पवित्र आत्मो आपणा खातीर काम करचें न्ही ताणें पवित्र आत्मो सदांच जेजूची वळख म्हाका तुका करून दिता जेजू खंयसर आसा तो दाखयता जेजूची वळख करून म्हाका आनी तुका जेजू थंय एकवट हाडूंक वो पवित्र आत्मो पुराक जावन आसा वांजेलांत जाय तितले उल्लेख आसात ते तुमी जाणात हर एक फावटी पवित्र आत्मो जेजू थंय म्हाका आनी तुका एक करूंक ताजी वळख करून दिवंक ताज्या सांगातपणाक वो पवित्र आत्मो तो वावर करून आसा तिसरें आमी पळोवंक जाय वो येता सेवक येता आसतना थंयसर मुस्तजाणां उदक वडचें दिसतात उदक पिवचें दिसतात उदक वडचें दिसतात आनी हांगासर आमी पळयलें जाल्यार ह्या चॅप्टर 24 तें आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो सेवक वचून म्हणटा म्हाका पिवंक उदक दी 24 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा सेवक तिजे अशें धांवलो आनी तुज्या कोळशांतलें इल्लें उदक म्हाका पिवंक दी म्हूण विचारूंक लागलो पिये म्हज्या देनया जाप दिली तिणें आनी कोळसो तक्षण सकला देंवयलो आनी ताका पिवंक दिलें हांगा पळया ह्या सेवकाक हात पांय घट्ट आसले हाचे वट्ट दुसरे सेवकी आले ताका सही करूंक आखत उदक काडून पिवंक शकता आसलो पूण ताणें तशें सांगूं ना सेवक म्हणटा त्या स्त्रिये कडेन विचारता म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी तुमी उडास दवरा समार्या घरा स्त्रियेक पळयल्ल्या वेळार जेजू तिजे लागीं विचारता सांजोवच्या 4व्या अध्यायांत म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी आनी हांगासर हो सेवक विचारता म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी आज तसो पवित्र आत्मो तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं विचारता तुका 24 वरां देवान दिल्यांत त्या 24 वरांत इल्लो वेळ म्हाका दी इल्लो वेळ म्हाका दी तुजे कडेन लाखांनी करोडांनी पयशे दिल्यात त्या इतल्या पयशांनी इल्लो दुडू म्हाका दी दुबळ्यांक दान कर तुजे थंय इतलें पुरा आसा थोडो इल्लेशें म्हाका दी ती चली सांगना हांव तुका दिना म्हणना ती चली म्हणटा जायत हांव तुका पिवंक दिता म्हणून तिणें तो कोळसो तक्षण सकयल देंवयता आनी पिवंक दिता इंच मोगाच्या न्हू त्या रेबेक्काच्या जाग्यार हांव आनी तूं आसा पवित्र आत्मा म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे
म्हाका इल्लेशें दी, इल्लो तुजो मागण्याक म्हजे सांगाता वेळ करशी. तूं सांगाता येत आसतना, तूं कगळेन येता आसतना म्हाकाय इल्लेशें आपोवन व्हरो. तुजें सांगाता हांव रावोंक आशेतां, इल्लो वेळ हांव तुजें थंय करसूंक आशेतां. आज कितलीं जाणां आमी पवित्र आत्म्यान आमचे कडेन वेळ विसारल्या वेळार कितलीं जाणां आमी ह्या पवित्र आत्म्याक वेळ दिवंक तयार आसा, वेळ दिवंक तयार आसा. थंयसर आमी पळयता ते उदक ह्या सेवकाक दिता मात्र न्ही, तें रेबेक्का आनी तांच्या आत्मवतन वाक्य आमी पळयलें जाल्यार मागीर बारी इंट्रस्टींग वाक्य तें. तो म्हणटा ताणें पियोवन जातस, म्हळ्यार सेवकान पियोवन जातस तिणें म्हळें तुज्या खऱ्यांकी हांव उदक हाडून येता आनी तांकां जाय तितलीं तीं पियोव. आतां पळया कॅमल्सांक खऱ्यांक ती उदक दिता म्हणटा. एका सायन्स म्हणटा एका खऱ्या कॅमलाक 30 गॅलन्स उदक जाय की चडोवणें जोर तान लागल्यार. 1 गॅलन म्हळ्यार 3.785 कितलें लिटर उदक येता. आतां चिंता ह्या कॅमलाक ह्या खऱ्याक एका खऱ्याक तितलें उदक जाय जाल्यार कितलें व्हड ताणें कळशान उदक उडयसय, कितल्यान कळशान उदक उडयसय. एका कॅमलाक न्ही ताचे सांगता मुस्तू कॅमल्स ह्या कितें आमी सांगता हें खरें आसलें, खऱ्यांक आसलें. आनी तितल्या जाणांक ताणें उदक एका स्त्रियेन दिजें जाल्यार कितलो वेळ त्या स्त्रियेन वेळ काडला पळया. आज तूं आनी हांव विचारूंक बरो, हांवें खंयच्या खऱ्याक वचून हांवें उदक दिवचें? तुवें उदक दिवंक साध्य आसा? खंयसर मागण्या जमती आसात थंयसर जावंक पुरो एक वॉलंटियर जावन, तुज्या पवित्र सभेंत एक वॉलंटियर जावन, जावंक पुरो एक म्युजिशियन जावन, जावंक पुरो लोकांक मागण्याक हाडून, जावंक पुरो थंयसर इल्लें दान धर्म दिवन, थंयसर इल्लें एक्टिविटी बरें करूंक हर एका व्यक्तीक मोगाचो न्हू अवकाश आसा. ह्या पवित्र सभेक जाय तितलें दिवंक, जाय तितलें पिवन दिवचें आसलें आपोवणें म्हाका आनी तुका आसा. वो सेवक त्या स्त्रियेक विसता कित्याक म्हळ्यार ती स्त्री केवळ उदक पियोंक दिता मात्र न्ही, त्या खऱ्यांक तितल्या गुंडाळ्याचें उदक ओडून कोळशांनी उदक दिवन आसा. आज पवित्रत्मय पळोवन आसा, पवित्रत्म म्हाका आनी तुका पळोवन आसा मोगाचें न्हू. वो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, हांव फ्री ना, हांव केदाळे बिझी, म्हजें खावचें जेवचें गळचें न्हिदचें इतलें मात्र करता गी. ह्या पवित्र सभेक उदक तो दिता गी. आपणाचे पयशे दान धर्म घेवन ह्या पवित्र सभा बांदून हाडूंक तो वावर करता गी. ह्या पवित्र सभेक आपलें तालेंतान दिवन, समाज सेवेचें तालेंतान दिवन ह्या लोकांक तो सेवा दिवन आसा गी. आनी केदाळा असलीं कामां आमी करूंक शकता. तक्षणां पवित्र आत्म्याची मुखार हांव आनी तूं विंसून काडलें व्यक्ती जाता आनी आमकां पवित्र आत्मो विशेश तरेन आशिर्वाद करता आनी पवित्र आत्म्याक आमी मेसवाल्लीं व्यक्ती जाता. 5वे मोगाच्यान उडास दवरा. ती सली आपल्या लाबानाक ताका ताच्या आवय बापायक सोडून दिता, पुरा सोडून ती ह्या सेवका वट्ट येता. आतां पळया, ह्या स्त्रीक ताणें इजाकाक पळोवना तरी पूण त्या सेवकान सांगल्या वेळार जायतो येता म्हणटा. पवित्र पुस्तकांत वाक्य वाचता. सेवकान म्हळें 56वें वाक्य, हांवें रावाशें करनाका, सर्वेस्वरा म्हजें पयण सफल केलां, म्हज्या धनेसाचें वसोवंक म्हाका सोडा. ताणें जाप दिली, सेलयेक आपोवन कितें म्हणटा म्हूण विचारया. सेलयेन आपोवन ताणें विचारलें, तूं ह्या मनशा सवें वसोवंक काबूल आसाय? वयतणें जाप दिली. अशें ताणें रेबेक्काक आनी तिजे आयेक अब्रामाच्या सेवकान तेज्या मनशा सवें वसोवंक सोडलें. हांव सांगता मोगाच्यान मुस्तुबुटी आमी चिंता, आमी सोरो सोडयचय, आमी मादक द्रव्यां सोडयचय, सिगरेट सोडयचय, पाड आसलें सोडयचय म्हणून पवित्र आत्मो आशेता. पाड आसलें सोडचें मात्र न्ही, बरें आसलें सोडूंक आसा. जावंक पुरो तुजें निस्सो वेळ, तो बरो वेळ तो सोडूंक जावंक पुरो. तुजो एक हुद्दो तुवें सोडूंक आसूंक पुरो. तुजे संबंध तुवें थोडे तुजे फ्रेंड्स या कितें आसा तुजें तें सोडूंक जावंक पुरो. त्या लाभ त्या रेबेक्काच्या आवय बापायक कशें ती स्त्री ताज्या भावांक, ताज्या सगळ्या कुटुंबादारांक, सगळ्या त्या प्रदेशाक सोडून ती त्या सेवका फाटल्यान इजाकाक मेळोवंक येता गी. त्याच प्रमाणे
पवित्रत्व आशेता मोगाच्यानो फेथ म्हणटा आमी बावडतो म्हणटा दिसानांतल्या संगतींक फात येवन तुवें वचोंक तूं तयार आसा की जर तर असलें तूं दिसानांतल्या संगतींक पवित्रत्मेन फात येवन तूं वेताय तर तूं खरोच त्या पवित्रत्मेचो इश्ट जावंक शकताय आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्यानो थेसलोनिकरा पत्र पयलें पत्र 19 वाक्य म्हणटा पवित्रत्म्याच्या वाटेर ताका अडकळ घाली नाकात ताका दुखय नाकात म्हणलें पुरा उल्लेख पवित्रत्म्या पुस्तकांत आसात. आज हांव तूं उडास दवरया पवित्रत्म्याची इश्टागत हांवें तुवें जोडूंक जाय. केदाळा त्या रेबेक्कान कशें थंयसर आयिल्ल्या सेवकाक बरी सेवा दिली मात्र न्ही आपलें सगळें गरजार सांडून आपल्या कुटुंबाक सांडून ताज्या फाटल्यान ताजे सांगाता ती इजाकाक मेळोवंक आयली. तस प्रमाणे हांवें आनी तुवें ह्या पवित्रत्म्यांत फात येवन आमचें म्हणलें सगळें सोडून सामाजीक बरें करून पवित्रत्म्याच्या देण्या फळांनी भरोवंक हांवें तुवें आसा आनी असलो संबंद इश्टागत आसल्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान हांव तूं विशेश तरान आशिर्वाद जावंक शकता आनी थवळ त्या पवित्र पुस्तकांची उतरां पवित्रत्म तुमच्या सांगाता आनी तुमचें थंय तो रावता म्हणलें तें खरें जातलें आनी त्या जिवनांत अद्भुतां हांव तूं देवूंक शकतलें हांव. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our lives to the Holy Spirit. Let us surrender everything that is troubling us, our mind, our intentions, all that we seek from the Lord. Especially, let us surrender our mind entirely unto the Lord. Let us surrender our heart entirely unto the Lord. Let us surrender every emotion, every hatred, every feeling, every plan that we have in our life, every situation that we are going through, and everything that we wish to be unto the feet of the Lord. O mighty Holy Spirit, lead us in your ways as we surrender and pray to you, as we surrender our family members, our parents, our well-wishers, our enemies, our friends, and all who are near and dear to us, the persons who are surrounding us. May your mighty flow of the Holy Spirit power enter our lives. Let it touch each one of us. Help us to have a genuine fellowship with you. Help us to be changed and transformed in the light of God. Lord, as we draw ourselves near unto you, Lord, we pray that you may change our heart and our mind, that everything that we are thinking, saying, and doing, may it be aligned to the word of God. Hallelujah, 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 holy Araba, hallelujah, 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 hallelujah. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ
ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು, ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God Jesus, God Jesus, महिमा Jesus, सजीद God Jesus, जीत God Jesus, hallelujah 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 hallelujah. Mighty Holy Spirit, we pray that you may move in our lives, change every situation which looks impossible, fill us with your gifts and your fruits. Lord, let your charisms come in our life, let it break every chain in our life, setting us free, delivering us and changing every thought against us. Lord, as we are coming closer unto you, break every barrier between us. Help us to be one with the Lord. Help us to be connected to the Savior. Help us to be closer to the Lord. Lord Jesus, I surrender right now as we are praying unto you. May the fire of God be enlightened in us. May the fire of God burn in us. Let more fire come in us. Let every situation change. Lord, we pray, let in each one of us faith may be built as we are praying more and more unto you. Right now, may the mighty power of God enter our lives. May the fire of God enter our lives, envelop us, change our situation. May the mighty Holy Spirit come right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगजनो सुमयाचे आशीर्वाद आमी जोडूंक घेता. परत एक घडी भर आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यां खातीर, गांवांत परगांवांत आशिल्ल्या भावंडां खातीर, कोणें आज परत विशेश तर आमचे लागीं मागोवंक सांगला, परत तांचो तांची त्या सवा सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया, तांचे खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा आमचे सुख दूख कश्ट आनवरां पिडा शिडा आमचे समस्या कितें आसा सगळे सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करुया. सुमयेची आशिर्वादां आमच्या आनी आमी मागच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या घडये वळोवन दिवन आमी आशेवया मोगाचेर. आनी तेच सुमयेचें बेसांव आमी जोडया. आमकां समय आयती करुया. सुमयेच्या पांयांतळ आमकां संपूर्ण दरान समर्पण करुया. Itia boda sacramenta sustang naman koruya purbila tiarupa botla novioriti adarya salbon mecha uskutvisya babartachi
bol vient, ce c'est Bapa, te c'est sputa, ulasani stutiza, podvi महिमा सस्ता सस्ता, ekostalian sita, tu kadogancia spirita, sama sami navarta. Amen. प्रार्थूया येसुमिया जेजो क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बल सदांच आमचेर आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो घन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.